आईची सुवार्ता देवाच्या उतराचो मिस्तेर व देवाच्या उतराची काणींच म्हणयेत. जेजूचे उतर आयकूंक लोकां जमो उरडतालो हिंच आयचे सुवार्तेंतली मोलादीक उतरां. सिमोन पेद्रूचे दोणीर सोडून जेजून शिकोवंक सुरू केलें. जेराल्तारान लोकांक शिकोवन दिवन उलयिल्लो जेजू आतां सिमोन लागीं केरीत तरान उलयता. जेजून आपलेच दोणीर बसून शिकयल्लीं उतरां पेद्रून आयकल्यांत. त्याच वेळार पेद्रूची निराशाय जेजू समजला. मासली नाचल्ली रिती जाळां तांणी दिवचें जेजून पळयलां. मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तूं ज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां ह्या उतरांनी निराशा आसा पूण आशाय आसा. निराशा रित्या जाळांची, आशा जेजूच्या उतरांची. जेजूची उतरां रिती न्हय हेंच ह्या अचर्यांचो सार अशें दिसता. जेजूच्या उतरांचेर बरवसून देंवयलेल्या जाळांनी सांपडल्ली माश्टलीची रास पळोवन सिमोन पेद्रू विस्मीत जाता आनी ताचे सांगाती विस्मीत जातात. पेद्रून जेजूच्या 2 गूंड उदकाक वर म्हणल्या उतरांक पाळो दिल्लो. विचित्र म्हणले परी जेजूच्या उतराची गुंडाय तो भोगूंक पावलो. पेद्रूक ते एक आश्चर्य जालें म्हणच्या की जेजूच्या उतराचे सक्तीचो गूंड अनुभव ताका जालो म्हणयत. हो अनुभव पेद्रूक जाल्लो दैवीक अनुभव म्हूण सांगूंक विवरण गरज ना. कित्याक पेद्रूची उतरांच ते स्पश्ट करतात. म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या हांव एक पातकी मनीस म्हणून तो जेजूच्या पांयांक पडून उद्गारता. आपल्या उणेपणाची उच्चारणी खंयच्याय प्रावाद्याचे आपोवण्याचे काणयेक ताळ पडता आनी आज ते पेद्रूचे आपोवणे म्हूण आमी समजूंक जाय. भियेनाका, ह्या फुडां तूं मनशाक पागतलोय म्हणली उतरां. भियेनाका मोरये म्हणून लुकाचे सुवार्तेंत भडव्यान मोरयेच्या आपोवण्या वेळी सांगलेल्या उतरांक ताळ पडतात. हीच ती उणेपण पुसून काडून आपोवण्या संबंधी धैर्यान भरपी आनी बळादीक करपी उतरां. उतराचेर पातयेवन जाळ देंवयल्ल्याक दोडत्यान घट करची सुत्रां. देवाच्या उतराचो गुंडायेन अनुभवस आपोवण्याचो पयलो हंत. निराशा हाडच्या परिस्थितींनी देवाच्या उतराचेर बरवसून जिविताच्या विविध गूंड उदकांक 2 वरचें रिस्क आतां आमचें.